गावची आयज घोडेमंडळी ही घोडेमंडळी पुनवेच्या 6व्या दिसा हो सुको आमचो जी फाल्गून पुनाव तिका आमी होळी पुनाव म्हणटा ते होळी पुनवेक सुरवात जाता. पयले दिसा होळी पुनवेक आमी होळी हाडटा, दुसरे दिसा होळी घालता, तिसरे दिसा रोमट आसता, चवथे दिसा परत हें कितें करवले आनी 2 दीस आसता, चवथे आनी 5व्या दिसा. 6व्या दिसा मुख्य आमची 7 भावांची घोडेमंडळी येता. ती घोडेमंडळी सकाळी आमचे 9 श्री नवदुर्गा सातेरी देवस्थान त्या देवस्थानात सगळ्या देवाची पूजा अर्चा करून सगळे आम्ही 11 आम्ही कंप्लीट करता पूजा बिजा. आणि मग आमचे 11 वरांचेर आमचे जे 7 भाव आहा पालिकार ठाणेकार पालकार चरवणकार हिवरे फोट पोत्रू वळावले आनी रेवे हेंची एक बसका जाता. आनी आमी 7 भावाचो मेळो म्हणटा ती 11 वरांचेर मेळो जाता. थंय आमी आमचे कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरयता कितें म्हणून ते बाबा ह्यो कार्यक्रम बरे भाशेन करुया, कसलीच अडी अडचणी येवंक जायना, कोणी एकामेकाक सांबाळून घेवचें अशें म्हणून आमचे 1 वर बरें बैठक जाता. ती बैठक संपल्या उपरांत आमी सगळे आपल्या आपल्या देवळांनी वयता. आमचे परत आमच्या देवळांत ह्या नवदुर्गा सातेरी ग्रामदेवते कडेन बरोबर 4 वरांचेर आमचे घोडे न्हेसपाक सुरवात जाता. सुरवातेक आमचे घोडे 4 घोडे, एक सातेरीचो, एक योगेश्वरीचो, एक केळबाईचो आनी एक ब्राह्मणीचो हे न्हेसोन बरोबर 5-5:30 वरांचेर तयार जाता. मागीर आमच्या ग्रामदेवतेक एक 5 प्रदक्षिणा काडटा आनी ते अशे भायर सरता आनी ते सारके होळये कडेन वयता. होळयेक नमन करून वाजत गाजत सगळे लोकां सयत ते ह्या ग्रावंडार येता. ग्रावंडार येवन ते आपले हे देवाक नमन करता आनी एक रावंड मारता. त्या उपरांत आमचे बाकीचे भाव आसा ते तांचो पारंपारीक जागो आसता त्या जाग्यार येवन येयल्ले आसता त्या ग्रावंडा भायर तांकां ते हाडपाक वयता. पयलीं आमचे 4 घोडे पालकार हाडून वयता. थंय तांचे कितें करता त्या पालीचो जो मुख्य घोडो आहा तो आमच्या घोड्या कडेन नाल्ल दिता, आमचो मुख्य घोडो तेच्या कडेन नाल्ल दिता आनी ताका म्हाका हात मेळोवणी करता, ताका आमी हात मेळ दिता. तशेंच ते परत आमचे 4 आनी पालीचे 3 घोडे ते सातेरीचो एक योगेश्वरीचो आनी ब्राह्मणीचो एक ते सगळे मेळून परत ह्या ग्रावंडार येता, ह्या देवाक नमन करता. मागीर हांगा परत चरणकार हाडून वयता. ते आपल्या जाग्यार उबे रावल्ले आसता. तांचो सातेरीचो एक आनी केळबाईचो एक तांकां तशेंच नाल्ल बदलता, हात मेळोवणी करता आनी तांकां भितून घेता. परत सगळे टोटल 9 घोडे येता. 9 घोडे जाल्या उपरांत थंय तांकां दुसऱ्या घोड्या हाडून वयता. हिवरे खुर्द, हिवरे बुद्रूक, वळावले आनी रिवे ते एका लायनीन आपले उबे रावता. तांकां हाडपाक वयता. ते तशेंच नाल्ल बदलून सगळे त्या 5 घोड्यांक भितून घेता. भितून घेतले की सगळे 14 घोडे हांगा येता. 14 घोडे येयल्या उपरांत हांगा एके लायनीन अशे नाचता ते फुडें लोक आनी फाटल्यान फुडें घोडे फाटल्यान लोक अशे ह्या मळाचेर सारके एक तालान असो रावंड मारता. ते जाल्या उपरांत 10 वरांचे सुमार आमचे हांगा हे घोड्यांचे पांय धुवप सुरू जाता. पांय धुवप कोण आंगवणी आसता की आपूण पांय धुता जावं घोटी भरता म्हणून तो कार्यक्रम आमचो जवळ जवळ 2 तास चलता. तो 2 तास जाल्या उपरांत मागीर घोडे सगळे हांगा येता देवाच्या फुड्यान आनी थंय आमची सामुहीक गाळणे पयलीं 7 भावाचे एक जाता आनी मागीर बाकी कोणाचे नवस आहा ते फेट्टा, नवसाची गाळणे जाता. अशे तरेन हो कार्यक्रम हांगासर ह्या मळाचेर 4 वरां पासून चलता. फातोडच्या 4 वरां जालीं काय ना मागीर हांगासून सगळे लोक प्लस व्हडे त्या होळये कडेन वयता. होळये कडेन गेले हांगा पळय कोण रावना, हांगा रावंक जायना कोण, सगळे लोक होळये कडेन वयता. थंय एक वरभर घोडे नाचता, घोड लागता त्या रावंड धरून अशें होळयेक रावंड धरून नाचता. घोडे आनी लोकूय नाचता. मागीर बरोबर 5 वरांचेर कशे ते आमी हें करता, ते घोड्यांक एका लायनीन उबे करता, तेंची ओवाळणी करता, दृश्ट काडटा आनी मागीर तेंचे अलंकार सगळो देंवयता. थंय एक सामूहीक आमचे गाणें जाता की 7 भावांचे. हो कार्यक्रम आमचो बरे भशेन जालो, हेच फुडें कसोच जावचो, आमची भावकी बरी उरची म्हणून. ते जाल्या उपरांत मागीर आमी ते घोडे न्हांवपाक वयता. न्हांवन बी मागीर ते आमचे ग्रामदेवता थंय आहा नवदुर्गा सातेरी त्या देवळान वयता. थंय तांकां जेवण आसता प्रसाद म्हणून. तो जेवण बी घेता सगळे लोक घोड्या सयत, बाकी लोकांकय आसता. ते जाले की लोक आपल्या हे कार्यक्रम सोंपता आनी सगळे लोक आपल्या आपल्या घरा वयता. अशे तरेन आमचो हो कार्यक्रम चालू आहा. ही परंपरा कितली वर्सां जाली आमकां कांय खबर ना. आतां ही काय तरी आमी 100 वर्सांच्या हेच जाणा तरी आतां आमकां जाली 80 जाली. हेच्या पयलीं कितले जाल्ले खबर ना. ही घोडेमोडणी म्हणजे घोडेमोडणी ही कित्याक नांव पडलें खबर आसा. तेन्ना हांगासर पयलीं घोड्यांचो बाजार जाय. बाजार जाय म्हणटकीर एकदा मोठ्या महायुद्ध कशें जालें. महायुद्ध जालें म्हणटकीर आमचे ठाणे, पाली, चरवणे, हिवऱ्या, वयले हिवऱ्या, कोळाची आनी रिवे हे 7 गांव एक गांव तेंची गजाल केली. गजाल केली म्हणटकीर ही घोडेमोडणी बंद दवरपाचें न्हू म्हटलें. हे
आम्ही परंपरा चालू ठेवल्या त्या पद्धतीने यांच्यासाठी चालू केल्यापासून आमचं आणि घोडा आमचं बरोबर त्या घड्याचं नाव बोकार काना म्हणा तो एक्सपायर झालो त्याला आमचं कोण ना पासून आमचं जोडून त्याची पिढी दिला आम्हाला. कितले घोडे असता टोटल? आता पहिले आमच्या आता 15 असले तर आता 14 म्हाका सांग पाण्याचे 4 पाणीचे 3 तरवण्याचे 2 पहिल्या येऊन यांचे 2 बोलाले त्यांचे 2 आणि कितें विधी जाता आतां हांगा कितें जाता? तो कोण भुरग्यांना बाबा कोणाचें काम जायना कोणाचें आनी कितें धरणे जाणटे तेतून हो आमचो मंडळ कोण जो तांकां हेल्प करता तो खंय आसो भायर खुंयच्याय राष्ट्राक आसो तेजें जर हेणें हांगासर नांव घेतल्यार तुजो जाल्यार तो आख्खेच तेज्या धांवाक पावता आनी अशें खूब जाणांनी आमकां सांगलेलें बी आहा आनी तांकां तेजो आशिर्वाद मेळ्ळेलो बी आहा त्या कारणान हे लोक तेज्या पांय भरतात तेजी खोटी भरतात कोण नवस पडलेलो कोंब्याचो जावं बकऱ्याचो असो हें करतात ताका नवस सो ते ह्या टायमार तांकां फारीक करतात. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.